उंड्या रूपार तूं लिपोन आसा दैवीक तुजो मोग वांटून आसा उंड्या रूपार तूं लिपोन आसा दैवीक तुजो मोग वांटून आसा कृपेन तूं आमकां नेटोन आसा पोवी सांगात तुजो दिवून आसा कृपेन तूं आमकां नेटोन आसा पोवी सांगात तुजो दिवून आसा हात बारे आमने जेजू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका सोडवंदरा आराधन तुका सडवंदरा भोव पवित्र सक्रामेंताच्या हाजीरपणांत आमी आसा मोगाच्या भवनान भयणीनो. सगळो दीस आमी बिजी आसले हांव सांग पुरो विविध कामांनी आमच्या राटावळींनी जेजूच्या हाजीरपणांत रावंक आमकां साध्य जावंक ना जावं पुरो. पण ह्या घडये न्हिदोंक वेच्या थोड्या घडयांक सोम्याच्या हाजीरपणांत रावंक आमी प्रयत्न करया. जी कोण तुमी ह्या वेळा ह्या मागण्या मुखांतर सोम्या मुखार रावंक आशितात संपूर्ण तरान जेजू मुखार येया. जेजूच्या हाजीरपणांत थंड बसा. कित्याक स्वामी ह्या घडये आमी न्हिदोंक वेच्या वेळा आमचें समर्पण करता आसतना जेजू ताची दया आनी काकूळट आमचेर वता. ताच्या आंजपडव्या मुखांतर तो आमकां आयचे राती सांबाळटा. पवित्र आत्मो ताच्या सक्तीन आमच्या काळजांत ताचें उतर पालेशें ताचो पोस करता. आमी नेणाव आमी विशवा घेताना कितें कितें घडता. पूण स्वामी दीस आनी रात हर घडये हर एका खिणाक तो आमच्या सगळीं आसा. तर ह्या वेळा सगळे आमचे हात सोडया. आमी आसा थंयसरच आमचे दोळे आमी धांपया आनी हांव एक उतर सांगता. हें उतर तुमच्या काळजा मनांत रिपीट करा. जुआंव सुवांजेल अध्याय 1 वळी 4. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. काळजांत तावन हेंच उतर चित दिवन 5 फावटी रिपीट करा स्लोली. हळवायेन शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. रिपीट करते रावा. तुझे जरी म्हाका येवं दी सोम्या तुझे जरी पियेवं दी सोम्या तुझे जरी पियेवं दी सोम्या येवं म्हाका दी पियेवं म्हाका दी जियेवं म्हाका दी. तुझे सरी कर तुझे जरी म्हाका येवं दी सोम्या तुझे जरी पियेवं दी सोम्या तुझे जरी
वरती आपली सगळे आम्ही सांगत म्हणून वटल्यान करूया तुझे जरी म्हाका येवंदी सौम्य तुझे जरी पियेवंदी सौम्य तुझे जरी जियेवंदी सौम्य येऊ म्हाका दी पियेऊ म्हाका दी जियेऊ म्हाका दी तुझे सरी म्हाका येवंदी सौम्य तुझे तुझा पवित्र आत्मा आमच्या काळसाने आसतो आमका अनुभव देऊ दे तुझी पवित्र सगत आमच्या काळसाने ह्या घडये वळून येऊ दे जेसू तुझी पवित्र सगत सुम्या आमच्या काळसाने आमच्या मनाने वळून येऊ दे जरी तर आमच्यामध्ये कोणी धरून काळजाची आसा कोणी आमचे काळीस मौन दाटे करून दवरला जाल्यार सुम्या तुझ्या पवित्र शक्तीन आमचे काळीस उक्ते कर तुझ्या पवित्र शक्तीन आमचे मौन उक्ते कर आमचे जिवीत उक्ते करता सुम्या आमचे जिवीत उक्ते करता सुम्या हालेलुया 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 निदोंगेच्या आधी आम्ही देवी काकुळती कुलो मारया जेजूच्या काकुळतेक आमी उलो मारन मागया विविध गरजां पासत प्रत्येक जावन आयच्या राती मागया आमी जायतीं जाणां आयच्या दिसा हॉस्पिटलांत आसात पिडेस्त जावन आसात फाल्यांच्या दिसा सर्जरी आसा जावन पुरो फाल्यांच्या दिसा कितेंय टेस्टाक तुमी वेचे आसात ह्या घडये सोम्या मुखार तुमचो रिपोर्ट दवरा जें कितें फाल्यां आमकां आसा तेंय समर्पण दिया सर्जरी समर्पण दिया डॉक्टरांक नर्सांक समर्पण दिया खंयच्या हॉस्पिटलांत तुमी आसा समर्पण दिया कोणा लागीं ह्या खातीर तुमी रीण काडलां जावंक पुरो पयशे खाणगेला जावंक पुरो ह्या घडये समर्पण दिया सोम्या मुखार वा तुमचे संगी हॉस्पिटलांत आज कोण रावोंक आयल्यांत कोण तुमच्या सांगात आसात तुमची जतन घेतात तांकांय समर्पण दिया जे कोण पयसल्या गांवांत कश्टांनी आसात वावरा निमती दिसपडतें ल्हान ल्हान कामां कर जाल्यार कुटुंबाच्या ग्रासा खातीर पोटाच्या ग्रासा खातीर कुटुंबाक पोसच्या खातीर थंयसर आसात तांच्या पासत म्हाका ह्या वेळा मागीर आमी विविध पिढी निमती घरांत एकसुरी आसच्या भाव भयणी पासत जावं पुरो ल्हान ल्हान संगती जाल्यार मस्त खंतीचे जाल्यार डायबिटीज जावं पुरो BP शुगराचे प्रॉब्लेम जावं पुरो तकली फडाफड पांयांची दूख पेंकटाची दूख वा विविध रितीचे मानसीक रितीचे भलायकेचे समस्ये समेच्या हातान समर्पण दिया आनी सगळे आमी सांगाता मेळोवन मागया केदाळ आमी सांगाता जेजूच्या नांवान मागता आमी खंयसरी आसूंक पुरो पूण एक कुटुंब जावं समी मुखार आमी मागता जेजू आमचो ताळो आयकता सांगाता देवी काकुळतीचो एकणतीस आमी भेटोवया सतमंता देवाक सर्वपुत्र बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुन्याक तो पवित्रत्नेवरी करबे समोलो अहंकार मर्यादान सलमलो ताणें कस असले ताका कुटसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवीदार देव बापूच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसीब करून घेतलो सदमंता पवित्र आत्म्या कदोली पयस सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचें जिवन पावन सस्नाचें जिवीत आमेन
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान बरी कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान बरी कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. गायनाद्वारे आमी म्हणया ससनाच्या बापा. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवंदार जेजू क्रिस्ताची कुडाणी रग आत्मो आनी देव आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परेकपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेपा आमची आनी सगळ्या संसाराची आकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता मारा काकूत आमची कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता मारा काकूत आमची कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता मारा काकूत आमची कर. ओगच्या भाऊ बहिणी ह्या वेळा आम्ही न्हिदोंक वयच्या आदी म्हणचे हें प्रार्थना. आमचे दोळे आमी दंपया, आमचे गाळी सोमी आमकां रोखतें करया आनी ही निमाणी आयच्या रातीची आमच्या उतरां जावंक पुरो सोमी आमकार. पूण ही उतरांनी आसा दैवीक सकत आनी बळ जें कितें आमी काळजांत मागता ह्या राती सोमी आमकां आयकता म्हणल्यार बरोवशान सगळे आमी सांगाता मेळोन
हे मागणें आमी म्हणया. सर्गींच्या बापा, ह्या दिसाचे अकरेक हांव पावलां. उपकारी काळजान तुजे मुखार रावतां. आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. मेळिल्लो सर्व संतोश, जाल्ले अनुभव, भेटल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दितां. बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर, नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ले खातीर, बरे करचे संदर्भ सुकयल्ले खातीर, तुज्या हाजीरपणांत रावंक सुकल्ले खातीर, तुज्या काकुळतेन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर. सर्व म्हजी फाल्यांची खंत, भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरतां. म्हाका भोवंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडतां. हे राती तुज्या आंजा मुखांतर म्हाका पारोत कर. पवित्र आत्म्या म्हज्या मोतीचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड. उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय. गूण कर दिसानांतले घाय. न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर. ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो. आनी तुज्या आंज पडव्या मुखांतर घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी. म्हज्या कुटुंबाची, इश्टांची, सर्व पिडेस्तांची, एकसुऱ्यांची, दुखेस्तांची आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकूळट कर. आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर. जर नवी सकाळ पळोवचें भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान, नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फावो कर. तुज्या हाती म्हजो आत्मो समर्पिता. म्हज्या सोम्या म्हजी काकूळट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.